आनी हो संबंद घडटले आमी आमच्या जिवितांत 3 शिकवण्यो आमच्या जिवितांत आमी घेवया. आमी पळयत जाल्यार न्हू कांय वायट अणभवाक लागून आमच्यांनी दुसऱ्यांक म्हणूंक सोंपें म्हाका तूं आवडना, आय डोंट लायक यू. पूण मनशाक आदार दिवप आनी ताका आपणावप ताची चूक आसून देखून हें करतलें जाल्यार मोगाच्या भावन भयणो आयज आमकां क्रिस्ती पवित्रपण जाय आनी आयज जेजू आमकां हातूंत वाडूंक आपयता. कांय गैर समजाक लागून वो झगडींक लागून आमच्या नात्यांत मनशाक भायर घालपाचें दार आमी रोखडेंच दाखयतात. हांव हे मनशाक केन्नाच चोयचो ना. पूण चूक केल्ल्या मनशाची परिस्थिती समजून घेवन ताका आपणावंक आमकां क्रिस्ती काल्तिकाय जाय. आयज जेजू हेय गुणांनी आमकां वाडोवंक आपयता. आमकां आवडनाशिल्लो मनीस ताचें दुस्वास करप, ताचें कितें वायट उलोवप हें आमकां चडूच सोंपें. पूण आयज आमकां जेजू क्रिस्त आपलो मोग पळजळावंक आपयता आनी ताका लागून क्रिस्ती माये मोग आमकां माये मोगाची आमकां गरज. हातूंतूय जेजू आमकां वाडोवंक आपयता. मोगाच्या भावन भयणो हे 3 गूण आमी आमच्या जिवितांत लावंक गरजेचे. दर एक क्रिस्तांवाच्या पडलावदारान हे 3 गूण लावंक गरजेचे. आमकां सगळें दुसऱ्या लागीं संबंद मोडूंक सगळेंच सोंपें. पूण तें घडोवंक जाय तो तोकोस जाय आनी जायतें देवाचें बळ जाय. आयज आमी आमच्या जिवितांत नियाळ करुया. जायते फावटी आमी असले परिस्थितींत पडलेलीं आसात. आमी दुसऱ्याचें वायट उलयतात, दुसऱ्या आमकां कोणें चुकी केल्ल्यात तांचें आमी नांवच पिड्यार करून दितात. पूण आज जेजू म्हणटा हें करचे सुवातेर आनीक वायट पातळचे सुवातेर बरें पातळूंक आमी एकामेका लागीं बोगसणाची मनशां जावंक गरजेचीं. हें सगळें आमच्या जिवितांत कितें वायट जाता तें मोगाचें भावन भयणो तें आमी सोडून दिवया आनी ताचे बदलेक आमी क्रिस्ती मायेमोग, क्रिस्ती काल्तिकाय आनी क्रिस्ती पवित्रपण आमच्या जिवितांत घेवया. आनी आदल्यो सगल्यो चुकी आनी आमचे कितें झगडीं जीं आसा तीं आमी विसरून देवाच्याच कृपेन वाडोवंक, देवाच्याच मोगान वाडोवंक आमी वावरुया आनी तोच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवया.